प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवोर, वोड 24 ते 33 पर्यंत. Mathew chapter 10 verses 24 to 33. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. आपले गुरु परोस शीस आणि आपले दोन्या परोस चाकोर वर्तोनूय. शीस आपले गुरु सारको आणि चाकोर आपले दोन्या सारको जावंक पुरो. घराच्या दोन्याक बेलजुबूल म्हणला जाल्यार ताच्या गोरच्यांक देवान ओदीक कितें म्हणची ना, कोणाक भिवचें. ते पासत कितेंच धापलेले आसा ते उक्ते जायनासतना उरचें ना, आनी लिपलेले आसा ते कळनासतना उरचें ना देखून ताका भियेनाका. हांव तुमकां काडोखांत सांगता ते तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आनी कानांत फुटफुटलेले तुमी आयकोला ते पातसार थावन पुरगोड करात. कुडीचो जीव काडटात, पूण जीव प्राणाचो नाश करूंक जायना तांकां भियेनाका. पूण एमकोडांत कूड आनी जीव प्राणाचो एकाच फाराक नाश करूंक शक्ती आसा ताका ओदीक भिया. एका आसारियोनाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाचे हुकुमे विरेत भूंय पडना. तुमचे तकलेचे केस पर्यंत सगळे मेजलेले आसा, म्हणटोच तुमी भियेनाकात. शेरकांच्या बिऱ्या परोस तुमी ओदीक व्हरती. क्रिस्ताक मानून घेवप वो नाकारप. ह्या पासत कोणी म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तुमकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो. पूण मनशां हुजीर कोणी म्हाका ओळखून घेना जातीत तर तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेवचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां खूब वस्तू सांगता. पूण आयज बाबणीनो आमचो नियाळ फकत ह्या 32 आनी 33 वडींत धरया. आनी ह्या 2 वडींत जेजू आयज कितें म्हणटा. तो म्हणटा, ह्या पासत कोणूय म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो. पूण मनशां हुजीर कोणूय म्हाका ओळखून घेना जातीत तर तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेवचो ना. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो. ताणें आपलें रगत वारयलें, तो खुर्सार आमचें मरण मेलो. आतां आमकां ताणें देवाचीं भुरगीं केल्यात जेन्ना आमी ताचेर बावार दवरता. आनी जेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं जाता आमी खरीच भाशेन जेजूचेर बावार दवरता. आतां जेजूचेर बावार दवरतात म्हणजे कितें? ताच्या उतराचेर बावार दवरपाक. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर बावार दवरता आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता. आमकां सदांच कितें ना कितें घोवायकी आसतली दिवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा परिक्षा येतली आमच्या जिवितांत. पूण आमी जेन्ना तें देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या जिबेर रिगून धरूच जाल्यार ती परिक्षा जी येता ती आमी पास जातल्या आनी आमी घोवायकी दितल्या. कित्याक जो कोण देवाच्या उतराचेर रिगून रावता तांकां सदांच देवाचें सगळें जें जेजून घडलां खुर्सार तें तांकां फावो जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां सगल्या मनशां हुजीर आमची घोवायकी दिवपाक. कितलो लोक ह्या दिसांनी आहा जो आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, पूण जेन्ना ताका घोवायकी दिवंक जाय, कोणाक सांगूंक जाय की जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केलां, कितें देवान म्हज्या जिवितांत केलां, खंय ताच्या उतरा वरवीं म्हाका जैतिवंत जिवीत मेळ्ळां. आमकां जेन्ना घोवायकी दिवंक जाय तेन्ना आमी तोंड बंद करून दवरता. आमी उलयना, आमी कोणाक कांय सांगिना, आमी फकत आमचेच कडेन दवरता. जेजू आयज म्हणटा, म्हाका मनशां हुजीर ओळखून घेतीत जाल्यार तांकां स्वर्गार आसतो म्हज्या बापा हुजीर हांवूय ओळखून घेतलो. म्हणजे कितें? जेन्ना देव आमच्या जिवितांत कितें ना कितें बरें करता आमी ताचेर उतराचेर थीर रावता, आमी घट रावता ताच्या उतराचेर. त्या उतरा वरवीं आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक मेळटा. आमकां
ते आमची परीक्षा आमी पास जाता तेन्ना गरज आमकां आमची गोवायकी दिता सगळ्यां हुजीर इग्रोज माते हुजीर मनशां हुजीर आमच्या भाव भयणां हुजीर आमच्या ऑफिसान सगळ्यांक सांगूं की देवान म्हज्या जिवितान कितें केलां तें ताच्या उतरा वरवीं खंय म्हाका जैतिवंत जिवीत जिवंक हांव पावलां हें गरजेचें आनी भाव भयणीनो फुडें 33 वडीन जिजू कितें म्हणटा पूण मनशां हुजीर कोणूय म्हाका वळखून घेना जाती तर तांकां स्वर्गार आसता म्हज्या बापा हुजीर हांवूय वळखून घेवचो ना म्हणजे भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिना आमी कोणाक दुसऱ्यांक सांगिना जेजू म्हणटा हांव म्हज्या सोबींच्या बापा हुजीर हांव तुमकां वळखून घेवचो म्हणजे आमी केन्ना स्वर्गा राज्यान पावची ना कित्याक भाव भयणीनो कित्याक आमकां लॉस दिसली आमकां वायट दिसलें दुसऱ्या मनशां हुजीर कोणाक सांगपाक की देवान म्हज्या जिवितान कितें केलां तें खूब पाटी लोक म्हणटा आपूण क्रिस्तांव देव बरो तो सगळें आमच्या जिवितान बरें करता पूण जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिना दुसऱ्या हुजीर आमचें तोंड बंद करता दुसऱ्यांक कोणाक सांगिना कितें आमच्या जिवितान कितें बरें घडलां तें देवान कितें केलां तें ताच्या उतरा वरवीं तेन्ना जेजू म्हणटा हांव म्हज्या सोबींच्या बापा हुजीर हांव ताका वळखून घेवचो ना आनी जेन्ना सोबींच्या बापा हुजीर जेजू आमकां वळखून घेवचो ना ताचो अर्थ कितें भाव भयणीनो आमी केन्नाच सोबींच्या राज्यान भितर सरची ना कित्याक देव आमकां वळखना देव फकत वळखता आपल्या भुरग्यांक आनी भुरगीं कोण जीं कोण जेजूचेर बावर दवरता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता गोवायकी दिता लॉस जायनासतना आमी सगळ्यांक सांगता की देवान म्हज्या जिवितान कितें केलां तें आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता आयज आमी आमच्याच जिवितान पळोवया आमी खरेंच ह्या उतरा वरवीं जें आमी जैतिवंत जिवीत जिवन तें आमी दुसऱ्यांक सांगता काय बरी खबर दुसऱ्यांक सांगतांक जाय आमी आमच्या जिवितान ज्यो बऱ्यो घडण्यो घडल्या ती गोवायकी आमी दुसऱ्यांक दिता काय हें आमी पळोवया दिवंक ना जाल्यार आमी आमचें तोंड बंद दवरला जाल्यार आमकां लॉस दिसला जाल्यार आयज आमी ह्या उतरा वरवीं आमी नियाळ करुया आमच्या मनाची नडसणी करून आमची गोवायकी दिवया दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया तांकांय जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयज तान आमी सगळीं सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सोबींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा